2024 अंतरिम अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणटा मोठ्यो घोषणांना अंतरिम बजेट नवे सरकार स्थापन जातकूच जुलयात फुल फ्लॅज बजेट। प्रधानमंत्री मोदीच्या गोय भेटेच्या फाटभुंयेर विकसित भारत विकसित गोवा 2047 रॅली मुख्यमंत्र्यान घेतलो तयारेचो नियाळ। 10 वर्सां डबल इंजिन सरकाराची मुखेल कामां रॅलीत। मोदीच्या जाहीर सभेक मडगावचो बस स्टँड फातोड्ड्या इंडोर स्टेडियमा लागीं 8 दिसां खातीर शिफ्ट। 8 तारखेमेरेन व्यवस्था। मोदीच्या गोय भेटेचे तयारेचो जिल्लोधिकाऱ्यान घेतलो नियाळ। कला अकादमीच्या नॉमिनेशन तत्वावेल्या कामाचेर लक्ष दवरून खोलायेन चौकशी करूंक नेमिल्ले समितीन चौकशी सुरू करूंक ना। अध्यक्ष बसकाच आपयना 2 वांगडी सरकारा मुखार। गोय जाला सॉफ्ट स्टेट कायदो सुव्यवस्था गलगलाक पोलिसांचेरूच केशी। जुवारीच्या लँड स्कॅमात ॲक्शन ना। म्हादेच्या इश्यूचेर सरकार सुस्त विजयाचो हल्लाबोल फास्ट फॉरवर्ड। गोयात इंडिया अलायन्साचे कंडिशन बरे आसा। आपाचे लोकसभा वेंचणुके खातीर 3 उत्तर गोयात 3 दक्षिण गोयात लोकसभा वेंचणुके खातीर इत्सूक। राज्य वित्त आयोगान राज्यपाला मुखार दवरलो रिपोर्ट। 2024-2029 मेरेन 5 आर्थीक वर्सां खातीर पंचायत झेडपी पालिका खातीर आयोगाच्या आर्थीक बिगर आर्थीक आदाराविशीं शिफारशी। अहमदाबाद गुजरातचो उपजिल्लोधिकारी म्हूण सांगून पणजे एका कसिनोत घेतले 10 लाखांचे गॅम्बलिंग चिप्स। सगळे हरल्या उपरांत पैसे दिवपा वेळार फुज्जो मारपाचो प्रकार उक्ताडार। कोर्टात आरोपी सूचना सेठाची ज्युडिशियल कस्टडी 14 दिसांनी वाडयली। सूचनान कानोळे हॉटेलात तिच्या 4 वर्साच्या पुताचो खून केल्ल्याचो आरोप। पर्रा माडांनी टुरिस्ट स्पॉट नदरे मुखार दवरून ब्युटिफिकेशनाचे काम सुरू। टुरिस्टांक मेळटल्यो मुळाव्यो सुविधा। माडांनी पेड पार्किंग सेल्फी स्पॉट करपाची तयारी। IMFन भारताचो चालू आर्थीक वर्सा GDP वाडीचो अदमास वाडयलो 6.3% वेल्यान 6.7%चेर। फुडल्या 5 वर्सांच्या अदमासातूय सुदार। ज्ञानवापीचेर हिंदूंक मोठे जैत। सोमनाथ व्यास पूजा करतालो तो बेजमेंट हिंदूंक पूजा अर्चा करपाक 30 वर्सां उपरांत मेळ्ळो। वाराणसी कोर्टाचो निकाल 7 दिसां भितर पूजा सुरू। 9 फेब्रुवारी 2024 दिसा पुराय गोयात राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग डे। 1 ते 19 वर्साच्या सगळ्या भुरग्यांक दितले दंत मारपाच्यो गुळयो। चार अमेरिकी सैनिकांक मारल्या उपरांत अमेरिकेच्या बायडनाची इराणाक जाप दिवपाची शिटकावणी। इराणात अलर्ट। इराणान दिली मध्य आशियात अमेरिकी तळांचेर हल्ल्याची धमकी। संसदेचे बजेट अधिवेशन लोकसभा वेंचणुके आदी आज अर्थमंत्री मांडटा मोदी सरकाराचे चालू कार्यकाळातले निमाणे बजेट। प्रधानमंत्र्याची विरोधी खासदारांक शिस्त पाळपाची शिटकावणी। झारखंडात मायनिंग जमीन आणि मनी लॉन्ड्रिंग केसीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनसांक अटक। ईडी वरवीं चौकशी। रांचीत 144 कलम लावन फौजफाटो केल्लो तयार। अर्थ मंत्रालयान मोबाईल फोनाच्या कंपोनंट्सांचेर इम्पोर्ट ड्युटी केली कमी। अर्थसंकल्पाआधी सरकाराचो निर्णय। तामिळनाडूतल्या मंदिरांनी भितर वचपाक बिगर हिंदूंक मनाय। कोर्ट म्हणटा देवस्थानांनी तशे बोर्ड मारचे। देवळां म्हणजे पिकनिक स्पॉट न्ही, कोर्टान केले स्पष्ट। दिल्ली अबकारी धोरण स्कॅमाच्या प्रकरणात ईडीन केजरीवालाक जारी केले 5वे फावट समन्स। आदले 4 समन्स केजरीवालान चुकयल्यात। शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते। निफ्टी 22 पॉइंट पॉझिटिव्ह जाल्यार सेन्सेक्स 40 पॉइंट पॉझिटिव्ह।